जिंदाबाद जिंदाबाद. दोन फुलांचो काळ, गोयची नवी सकाळ. हरशी सद्याक फक्त एकच फुलाचो काळ चल्ला, कमळ. पूण बाकीचे करता ट्राय, म्हणजे ट्राय करत रावप रे आपणे. बंगाली दीदी महाराष्ट्रवादी डीडी, बंगाली दीदी महाराष्ट्रवादी डीडी. सर 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 सगळे सोडून व्हाय ओनली टीएमसी? का का छी छी, भाव भाव शी शी. पळय सांगता ते आयक. दोन फुलांचो काळ, गोंयची नवी सकाळ म्हणटा ते पयलींचें. आतां दोन शिवांचो काळ, मोगोची नवी सकाळ. हातूंत आमी आयले आनी आमची बंगालची दिदी बी आयली. चर्चिल आयलो, हांवूय बी येत मरे म्हूण सांगून तुमकां कांय खबर ना. सर 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 सर. ओय माकोड खाताय? ना सर, आम्ही माकोड खायनाय. अरे माकोड खाताय म्हणून विचारला. ना सर, आम्ही माकोड खायनाय. माकोड न्ही, माको वळखताय काय म्हूण विचारतो. तागेली साश्टीची भाशा. माकोड खाताय म्हणजे कितें? माको वळखताय, तुमकां कांय खबर ना. तेच तेच. हा हय हय वळखता वळखता चर्चिल बाब. तुका आनी कोण वळखना? टीएमसी गेलो, एनसीपी सोपलो धा करून. आता तुका भिवपाची गरज ना. आतां हांव मोदी. मोदी? तू चर्चिल न्ही, तू मोदी केन्ना जालो? तेच न्हू रे. एकवटच्या बीजेपी, फाल्यां एकवटच्या काँग्रेस, आनी हांव मोदी आहा. टीएमसी तुमचे मोदी चर्चिल. जिंदाबाद.